नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राज्य विधानसभा अधिवेशनाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा प्रश्नोत्तराच्या वरांत गोंयांत आयात जावपी कोळसो, कोक ह्या सारकेल्या वस्तूंचेर आयात कर वसुलीच्या विशयावेल्यान विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ करपाचो यत्न केलो. मात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हजर जबाबीपणान जाप दिवन सरकाराची भूमिका स्पश्ट केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या विशयाचेर मूळ प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयात कराचो विशय सर्वोच्च न्यायालया मुखार सुनावणे खातीर आशिल्ल्या कारणान न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सरकार वसुली करता अशें स्पश्ट केलें. आतामेरेन 50% वसुली जाल्या आनी न्यायालयीन निवाडो जातकच 100% वसुली करतले अशी गवाय दिली आनी ही येणावळ प्रदूषण उणें करपा खातीर उपेगांत हाडटले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी जापेत दिली. According to the Supreme Court direction, 50% collection government कर म्हणून सांगला. 50% collection government आतापर्यंत केला. केस इज कंटिन्युअसली इन द सुप्रीम कोर्ट. बाकी सगळ्यांची अपील्स वेगवेगळ्या ज्युरिडिक्शनाच्या समोर आसा. एकदा फायनल जाल्या उपरांत 100% पैसे आम्ही कलेक्ट करता आणि हे फक्त गोंय राज्यात आसा आणि खंयच्याच राज्यात ना. स्पीकर सर, हो जो फंड येता पळय न्ही, हे पोल्युशन कमी करपा खातीर खास करून यूज करता. आता पोल्युशन कमी करपाक यूज करता आसतना आमी हे सांगता आसतना MPTचो जो कनेक्टिंग रोड फॉर द नॅशनल हायवे जो केलो तितूंतल्यान 3 शेअर आशिल्ले. एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि MPT स्वताचो शेअर आशिल्लो. भितरलो एप्रॉक्सिमेट म्हाका आतां सारको सांगूंक नका बट 30% नॉट 30%, 20% या 25% शेअर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा त्यात हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपा खातीर हे पैसे सदोदीत वापरता. इन फ्युचर हो ग्रीन सेसचो कलेक्ट करता आमी जो फॉर द रिन्युएबल एनर्जी आणि ह्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर हो जे पैसे आसा हे सगळं रिन्युएबल एनर्जी चार्जिंग स्टेशन या वेगळ्या सगळ्या खातीर हे पैसे स्पेसिफिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करपा खातीर वापरतले. राज्यात सुरू आशिल्लीं कांय मिठागरां कार्यप्रवण करून मिठाचो वापर उद्देगीक मळार करपा खातीर सरकार यत्न करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर फोडणीशी करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या मिठागरांचो अभ्यास करपा खातीर तज्ञांची समिती नेमल्या आणि गोंय जैव विविधताय मंडळा मार्फत 6 म्हयन्या भितर मिठागरांची पळोवणी करून धोरण आपणायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आणि ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आणि बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता. हेज्या फुडें इवन दो तांच्यांनी जे मीठ तयार करता ते आमी कोणूच आतां गोंयकार खायना. ते मीठ सगळें फक्त माडाचे सारें घालपाकूच आमी ते मीठ यूज करता. जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचे मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर ती वेवस्था आमी तांकां करून दिता. रिपोर्ट आनी पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आणि हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आणि सगळ्या मिठागरांनी जितकें काम करता ते उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय हे डिसिजन घेतले. बुडीत खात्यांत गेल्ल्या कांय सहकारी बँकां कडेन ठेवीदारांनी दवरिल्ले 5 लाख रुपया मेरेनची ठेवी दिवपा खातीर सरकार यत्न करता आणि अशा सहकारी बँकां आड कारवाय करपा खातीर उपाय व्यवस्था करता अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी राज्य विधानसभेत दिली. कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी ह्या विशयाचेर उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री शिरोडकर जाप दिताले. दर 2 म्हयन्यांनी बँकांच्या वेव्हाराचो नियाळ घेतले अशी माहिती लेगीत मंत्री शिरोडकर हांणी जापेत दिली. पैसे सगळ्याक दिवपाची अशी आमची भावना आसा पण एक जे कोणी लुटून गेले फटींगपणां करून गेले एक्शन घेतो एक्झॅक्टली त्यांचे एक्शन सुरू जाल्ले आसा. पण एट द सेम टायम समजा 5 लाखा वयर म्हणजे कशें आसता लक्षांत घेयात हे पैसे दितले जर जाय जाल्यार रिकवरी जावचे पडटा किंवा एसेट्स जे आसा पळय न्ही ते एसेट्स विकचे पडटात. वी हॅव टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स. तर कालच हांवें मिटींग घेतली आणि ताजी पयली एक मिटींग घेतली 2 म्हयने पयलीं की एसेट जे आसा पळय न्ही ते एक्सपायर्ड कर आनी तितले बेगीन ते डिस्पोज ऑफ कर म्हणून जेणे करून 5 लाखा वयर सुद्दां ज्यांचे पैसे आहा पळय न्ही ते पैसे दिवपाक मेळटले अशें म्हणून. आय विल अश्योर यू दॅट आय विल रिव्यू दीस ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ
and then see that how best can be help these people. म्हणजे स्वतःचे मत अशें आसा की लोकांक सगळे पयशे मेळपाक जाय पण पयशेच थंय ना जर जाय आणि एसेट्स डिस्पोज जायन जर जाय क्वेश्चन ऑल्सो बट स्टील एट माय लेवल आय विल ट्राय. शेतकारांच्या मालाक योग्य मोल आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवपी ई नाम माचयेक लागून शेतकारांच्या उत्पन्नात वाड जावपाक मजत जाल्या अशें केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरांत दिली. 1400 परस चड बाजारपेठो ई नाम माचयेक जोडल्यात आनी ताचे सुमार 1.25 लाख शेतकारांची नोंद जाल्या अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. ई नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है. और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां-कहां है, क्या-क्या है. 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं. वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या. किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है. कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते. किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांका तांच्या 31 जानेवारी ह्या दिसा जाल्ल्या वाडदिसाची परबी राज्यसभेत भेटयली. अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी तानावडे हांच्या कारकिर्दीचो नियाळ घेवन तांकां परबी भेटयली. Honorable members, pleased to extend greetings to honorable members of parliament Sri Sadanand Mahalu Saint Tanwade and Sri Saket Gokhale on their birthdays. Sri Sadanand Tanwade, a member of this August House since July 2023, has a long distinguished political career. His journey is from Panchayat, village Panchayat Sarpanch, to that of member of this August House. He was first elected as the Sarpanch of Pirna Panchayat in Goa and later served as a member of Goa Legislative Assembly from 2002 to 2007. Sri Tanwade has held key positions including Chairman of the Economic Development Corporation 2019 to 2023 and Goa Tourism Development Corporation 2002 to 2005. रिझर्व्ह बँकेचे 2 महिन्याळे पतधोरण आज जाहीर जाले. रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी पयल्याच फावट हे पतधोरण जाहीर केला. मल्होत्रा हांच्या यजमानके खालच्या 6 वांगड्यांच्या पतधोरण समितीची बसका जाले उपरांत आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मल्होत्रा हांणी ह्या पतधोरणाची माहिती दिली. The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. We will continue to strengthen, rationalize and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. उत्तराखंडात देहरादूनात सुरू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत काल महाराष्ट्राच्या सायकलिंग आणि तिरंदाजी खेळगड्यांनी भांगरा पदक मेळयले. सायकलिंग प्रकारांत बायलांच्या पंगडात भांगरा पदक जिखला जाल्यार तिरंदाजीत रिकर्व मिश्र प्रकारांत गाथा खडके आणि
सुखमुनी बाबरेकर हांणी भांगरा पदक मेळयलें. आतां मेरेन महाराष्ट्रान 19 भांगरा पदकां सयत 38 रुप्या पदकां आनी 37 कांशा अशीं 94 पदकां मेळोवन पदक वळेरेंत तिसरी सुवात मेळयल्या. मजगतीं गोंयच्या बीच व्हॉलीबॉल पंगडान कांशा पदक मेळयलें. हे सर्तींत आतां मेरेन 2 भांगरा पदकां सयत गोंयच्या खेळगड्यांनी 3 पदकां मेळयल्यात. नागपुरात काल जाल्ल्या भारत आनी इंग्लंड क्रिकेट पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान इंग्लंडाक 4 विकेटींनी हारयलो. इंग्लंडान पयली फलंदाजी करतना 47.4 ओव्हरीक 248 धांवड्यो करून भारता मुखार 249 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. हाका जाप दितना भारतीय पंगडान 38.4 ओव्हरींत 6 गडे वगडावन मोख गाठली. रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा हांची घातक बॉलिंग आनी शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल हांच्या आक्रमक खेळाच्या नेटार भारतान इंग्लंडाक हारयले. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.